लॉन्चिंग ऑफ 20 EV बसीस कदंबाक दिवपाच्या आयच्या ह्या कार्यक्रमाक आमी कशा पद्दतीन ट्रान्सपोर्ट सिस्टमांत बदल हाडपाक लागला हे तुमच्या मुखार दवरलें. फ्रॉम द रोड, बस स्टॉप, बस स्टँड आनी बसीस ऑल टुगेदर 71 EV चार्जीस म्हणजे 100% इलेक्ट्रिकल चार्जीस बसीस आमी मार्केटात हाडल्यो. आतापर्यंत 54 लाख किलोमिटर्स हे बसीस रन जाल्यो, जेणे करून 3600 ऑफ कार्बन इमिशन रिड्यूस जाले. म्हणजे आमी विचार करता कितले कार्बन इमिशन आमी रिड्यूस करपाक शकतले. 3600 कार्बन इमिशन आमी रिड्यूस करपाक पावले. हाज्या फुडें जेन्ना 100 बसीस येतले तेन्ना कितल्या मोठ्या प्रमाणात कार्बन इमिशन आमी रिड्यूस करपाक शकतले ताचो विचार करात. सरकाराचो विचार आसा की ग्रीन एनर्जी खूब मोठ्या प्रमाणात सर्क्युलेशनान हाडप, जेणे करून कार्बन इमिशन्स खूब मोठ्या प्रमाणात कमी उरतले. आणि ताकाच लागून इवन दो द प्रायवेट व्हेकल्स म्हणजे 2 व्हिलर्स, 4 व्हिलर्स, बसीस हे सगळे इलेक्ट्रिकल चार्जिंगाचेर वचपाची गरज आसा. आणि टायम टू टायम सगळ्या पंप जे आसात, पेट्रोल फ्युएलिंग पंप हाजेर चार्जिंग स्टेशन्स सगळी कडेन अवेलेबल करप. गव्हर्मेंटाच्याय जाग्यांनी जायते कडेन चार्जिंग स्टेशन्स आमी फुडल्या येता त्या वर्सभराच्या कार्यकाळात वेगवेगळे कडेन चार्जिंग स्टेशन्स अवेलेबल करपाचे आसा. आणि ताकाच लागून म्हाका दिसता नवीन गाडयो 4 व्हिलर्स जे घेतात, 2 व्हिलर्स जे घेता हांच्यांनी EV चार्जिंग म्हणजे इलेक्ट्रिकल चार्जिंग व्हेकला कडेन वयचे. आयच्यो ज्यो बसीस घेतल्या तेजेर सांगता आसतना आमचे घाटे हाणें काही गजाली थोड्यो सांगल्यो. बट वीच आर फ्युचर्स ऑफ दीस बसीस, इट इज एसेसिबल टू द दिव्यांग. आमचे जे दिव्यांग भाव आहा हांकांय बसीन चडपा खातीर खूब इजी आसा. ते बसींतल्यान इजिली ट्रॅव्हल करपाक शकतले. तांची एअर सस्पेन्शन कंपॅरिजन विथ द अदर बसीस खूब बऱ्या पद्दतीची आसा. मॉडर्नायज ITMS म्हणजे कॅमेरा जे म्हटल्यार विच इज डायरेक्टली लिंक टू द पुलीस स्टेशन्स. ताच्याच बरोबर इट इज एन पुराय सिटींतल्यान ऑपरेट करपा खातीर खूब बरें पडटलें. इट इज अ रियल टायम बस अरायवल आनी बस स्टॉप विथ वेल. मोबायलाचेर जर आमी ॲप डावनलोड केलो आसत जाल्यार बस कितल्यांक येतली, कितल्यांक सुट्टली हेजो ॲपूय बी तुमकां डावनलोड करून ती सिस्टम कळटली. QR कोड फॉर द टिकेटींग म्हणजे इन फ्युचर आमी सगळ्याच बसीसा खातीर QR कोड यूज करपाचो आसा. तेजी स्टार्ट वीथ दीस बसीस आमी सुरवात केल्ली आसा. सेल्फ टिकेटींग एप्रूव करतले, टिकेटींग मोबायल ॲप लॉन्च करतले. इवन दो तांकां रूट नेक्स्ट स्टॉप खंयचो हेजी सगळी सिस्टम ही मोबायल ॲपाचेर AI इंटेलिजन्स वापरून हे सगळें करपाचें आसा. माविनान जशें सांगलें की आमी नवीन एट प्रेझेंट वास्को, मडगांव, पणजे आनी म्हापसा हे 4 बस स्टँड हे मॉडर्नायज्ड बस स्टँड करपाचे आसा. थोड्याच दिसा भितर ताजी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया बरोबर टायअप करून तेय सुरवात करपाचें आसा. आमी प्रायवेट बसीस ऑन बोर्ड घेवपाचो प्रोसेस थोडोसो डिले जाल्लो, बट ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान इनिशिएटिव्स घेवन तें काम कंप्लीट केलां. आनी म्हाका दिसता नेक्स्ट कॅबिनेटाच्या उपरांत तेकाय एप्रुवल दिलें काय सेम सिस्टम आमी प्रायवेट बस ओनर जे आसा हे कदंबाच्या बरोबर ऑन बोर्ड येतले. आनी सगळी कडेन म्हणजे एट अ टायम एक 1 कलर ह्या पद्दतीच्यो बसीस वयल्यान हे चड फायद्याचे प्रायवेट बस ओनरांचेय आसा आनी प्लस पॅसेंजराचें आसा. ज्यो सिस्टम आमी कदंबात अवेलेबल करतले त्योच सगळ्यो सिस्टम आमी प्रायवेट बस ओनरांचेय बी म्हणजे त्या बसींनी अवेलेबल करपाक शकतले. जेणे करून इन फ्युचर लोकांनी 2 व्हिलर कमी वापरच्यो, बसींनी ट्रॅव्हल करचे, 4 व्हिलर कमी वापरच्यो, बसींनी ट्रॅव्हल करचे. आमच्यो ज्यो इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा तेका लिंक करपा खातीर आनी थर्ड म्हणजे आमी जेका म्हणटा थर्ड शिफ्ट, जेणे करून आमकां रातची गोंयांत 8 उपरांत खंयसरूच बस मेळना. आमकां थोडेशे लॉस सहन करचे पडले आतां. बट मेन बस स्टँड्स फ्रॉम पेणजीम टू फोंडा, पेणजीम टू शिरोडा, पेणजीम टू कुडचड्यार किंवा पेणजीम टू म्हापसा ह्यो बसीस लिंक 9 उपरांत 10 उपरांत सुद्दां टायम टू टायम बाकीच्या शहरांनी हे चालू आसता. आतां गोंयांतूय बी ती वेळ आयिल्ली आसा. टुरिस्टांक ट्रॅव्हल करपाक आसूनी किंवा लोकलांक ट्रॅव्हल करपा खातीर आसूनी म्हणजे आमकां बसीन ट्रॅव्हल करपा खातीर रातच्यो सुद्दां म्हणजे बसीस चालू करपाचो सरकाराचो विचार आसा. जेणे करून एकदां प्रायवेट बसीस आमी ऑन बोर्ड घेतल्यो काय आमकां ही सगळी सिस्टम ही जाता तितके बेगीन जाग्यार उडोवपा खातीर खूब बरें ठरतलें. म्हाका दिसता ताका लागून सहकार्य कदंबाचेंय जाय आनी सहकार्य प्रायवेट बस ओनरांचेंय जाय.
आमी सगळ्यांनी मेळोन बरी सर्वीस टू द पीपल हे दिवपा खातीर सातत्यात आमी सगळे मेळोन जर काम करीत जाल्यार आमचें स्वप्न साकार जावपाक शकतलें. बट गोंय हे एक मॉडल राज्य करता आसतना ट्रान्सपोर्ट सिस्टम सुद्दां खंयसरूच कमी पडचें न्ही. म्हणजे आपल्याक रातची वचपा खातीर खंयसरूच बस ना हाजोय विचार सरकारान सुरवात केला. सेफ्टी सेक्युरिटी हाज्या दृश्टीन बाकीच्योय सगळ्यो प्रिकॉशन्स ज्यो आसा ह्योय बी आमच्या ट्रान्सपोर्ट सिस्टमाच्या बाबतीत जावं ती टॅक्सी आसतली जावं ती बस आसतली हाज्या बाबतीत सरकारान घेतला. आनी म्हणून तर आमी अतिथी देवो भव ह्या तत्वान टुरिस्टांक सुद्दां बऱ्या पद्दतीच्यो फॅसिलिटीज अवेलेबल करून दिवपा खातीर सातत्यात काम करतले. डे बाय डे आमची टुरिजम इंडस्ट्रीज जर वाडटली आसत जाल्यार आमी बी म्हणजे खूब बरे रिलेशन्स हे सगळ्यां कडेन मेंटेन करचे पडटले. आनी आयच्या ह्या 20 बसीस परत एकदां आमी कदंबाच्या ताफ्यांत दिता आसतना म्हाका मनाक खूब खोस भोगता. लोकांच्या सर्विसीसा खातीर AC बसीस आमी लोकांक दिता. बऱ्यांतल्यो बऱ्यो सर्वीस खेड्या गांवांतल्यान सुद्दां मेन सिटीक जॉयन करपाक आमकां ह्यो अशा पद्दतीच्यो बसीस उपयोगी थारतल्यो. आनी निश्चित रित्या गोंयांतल्या लोकांक एक खूब व्हडलो बदल जाका आमी म्हणटा म्हणजे वाळपय आसतले पेडणे आसतले काणकोण आसतले ह्या सगळ्या लोकांक शहरा कडेन जोडपा खातीर इंडस्ट्री कडेन जोडपा खातीर एड्युकेशन इन्स्टिट्युशना कडेन जोडपा खातीर आमकां अशा पद्दतीची ट्रान्सपोर्ट सिस्टम चीप ट्रान्सपोर्ट सिस्टम परत म्हणटा आमी पास सिस्टमूय आमी चालू केल्या आनी ताका एडवान्स पासीस सिस्टम ह्याय पद्दतीत आमी दिवपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा जेणे करून खूब मोठो बदल हो आमकां गोंयांत दिसतलो.